So there is a difference. There is a difference. 50% तुम्ही किती तुमकां कॉन्फिडन्स आसा की तुमचे लोक भायर सरल्यात काय तुमकां दिसता की बाबा मातशे गणित तुमचे हल्ला आनी मातसो अपेक्षे परस चड भायर सरल्यात? आमकां 100% कॉन्फिडन्स आसा, कारण सगळ्या बुथांचेर आमचे बूथ कार्यकर्ते व्यवस्थित रित्या काम करता. त्या खातीर आमच्या ज्या ट्रॅकांतल्यान लोक भायर सरपाक जाय आसले पळय तितके लोक भायर सरलेले आसा. आनी जे काही प्रमाणात आमचे वोटर्स जेंकां आमी म्हणटा ते उरल्या तांकांय भायर काडपाचो प्रयत्न सुरू आहा. सगळ्या बुथांचेर खंयसरूय जर पळयत जाल्यार बाकीच्या कदाचित कॅन्डिडेटांचे कार्यकर्ते दिसचेना, लोकूय दिसचेना, बट सगळे बूथ तूं फिल्डार जर विचरत जाल्यार तुका सगळी कडेन भाजपाचे कार्यकर्ते काम करता आसतना भायर बुथार डायरेक्टली गोईंग टू द फील्ड. म्हजे बरोबर लौकीक आनी महेश परत आहात दोघी जाण. लौकीक आवाज आयकता? हय प्रमोद. डायरेक्ट प्रमोद सावंत म्हणटा की तुका विचार फिल्डाचेर प्रत्येक बुथाचेर आमचे कार्यकर्ते एक्टिव्ह दिसतले आनी खंयच इल्ली सुद्दां दुखदूक ना म्हणून. वॉट इज द सिच्युएशन ऑन ग्राउंड? जे बुथाचेर जे एजंट बसता मिटराचे भायर बसता हय ते डेफिनेटली बीजेपीचे हे एक्टिव्ह दिसता, थंय लोक उबे रावल्ले दिसता. तशे एक्टिव्ह सुरेंद्राचे थोडे कडेन दिसना, थोडे कडेन आहा थंय तशे एक्टिव्ह हे ना आनी लोकांची गरज ना ते. आणि खंयच्या बुथांचेर खंयच्या टेबलांचेर सध्या चड गर्दी दिसता? दिस इज टिपिकल जर्नलिस्ट आमी फिल्डाचेर भोंवतणजी करता तशें खंयच्या टेबलांचेर चड गर्दी दिसता सध्या, काँग्रेसीच्या काय बीजेपीच्या? स्पेशली आल्तीतले सांगता, आल्तीन आर्किटेक्चर कॉलेजी कडेन बीजेपीन बूथ घातला, थंय तेंच्या बुथार गर्दी आहा. तशेंच मागीर काँग्रेस हितून योगेश पार्काच्या तेवटेन आल्तींतल्यान सकयल देंवता फॅक्टरीज एंड बॉयलर्सा कडेन, थंय बीजेपीचो बूथ आहा. थंय लोक मत मारून येयल्या उपरांत थंय रावता ते दिश्टी पडले आमकां. आल्तीतली गजाल सांगता. आनी होम सायन्स कॉलेजीन 3 बूथ आहा थंय 25, 26, 27 थंयचे बूथ बालभवना तेवटेन आसा. पण थंय आमकां नॉर्मल म्हणजे हे दिसले दोनी वटेन सारखे अशें दिसले. वॉट इज द ओवरऑल पर्सेंटेज नाव? पर्सेंटेज 50 क्रॉस केला, अराउंड 52-53च्या घरात आहा. 52-53 पावणे 2 पर्यंत. आणि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन कितें? कितली मेरेन वोटिंग पर्सेंटेज पावपाक शकता? जर म्हाका दिसता पावणे 2 मेरेन जर 52-53 जाता जाल्यार कितली मेरेन पावपाक शकता? 4 वरां उरल्या वोटिंगाची, 6 पर्यंत वोटिंग आहा. 4 वरान म्हणटकीर आनी 60 क्रॉस जावन 65-70 पर्यंत पावपाक जाय वोटिंग पर्सेंटेज. सद्याक तरी अंदाज दिसता. हय ओके. मदीं मातशें आतां स्लो जातले, पण 3-3:30 उपरांत परत पिकअप जावपाक शकता. जे उरल्या परत पिकअप जावपाक शकता. एक गोष्ट सांगता, आय हॅव बीन सीइंग पणजी इलेक्शन्स फॉर इयर्स नाव. मुश्टीफोंड शाळेकडलो बूथ आणि मळ्यांतलो बूथ बियॉन्ड अवर्स चालू उरता, कित्याक लोक ते लायनीक आसता आणि ते कंटिन्यू जाता इट गोज बियॉन्ड 6. बियॉन्ड 6. तर 70% पावपाची शक्यता आसा. तुझे कितें म्हणणें? लौकीक हे म्हणटात की भरपूर बूथ जे आसा मळ्यांतले बिळ्यांतले जे लोक लायनीक उबे रावतात आणि 6ची उपरांत सुद्दां वोटिंग चालू उरता. अशी परिस्थिती भितर 70% क्रॉस जावपाक शकता काय कितें? आता 70% 70 क्रॉस जाले बूथ वायज म्हणटा तरी न्हू. बाकी कडेन लो पर्सेंटेज जाले ते ओवरऑल हे 65-70च्या घरात येतले ओवरऑल. ओके. सो ओवरऑल पर्सेंटेज मायट लिंगर अराउंड 70. हय. ओके. महेश ऐकू येता म्हजो आवाज? हय. महेश कितें तुजी इनपूट कितें सध्या फिल्डा वेले? हांव ज्या बुथार भोंवला थंय आतां 50% वोटिंग जाला. 50% सारकें. ओके. चडशा बुथार. आनी ते म्हणटा आतां लोक जेवपाक बीन आसतले, सो मागीर वोटिंग जातलें म्हणटा. सो तेंचे बीन म्हणणें की 70% वोटिंग हे जावंक शकता फूल डे. 70 टच जातलें. हय. आणि खंयच्या टेबलांचेर गर्दी आसा आनी खंयच्या टेबल रिकामे पडल्या? प्रमोद तशें पळोवंक गेल्यार बीजेपीच्या टेबलांचेर गर्दी आसता, कित्याक तशें तेंचें ऑर्गनायझेशन बरें स्ट्रॉंग आसा. आनी तेंचे लिडर येतात, तांकां मेळटात वतात. इवन आर्यम मदीं खंय खंय अशें भोवडेक असो भायर सरलो आनी तो मदीं मदीं येता आनी वता तांकां मेळोन. सो पळोवंक वचत जाल्यार हांव ज्या बुथांचेर भोंवला थंय म्हाका चडशे बीजेपीचे लिडर दिसले आनी बीजेपीचे सगळे कार्यकर्ते. यू आर मेकिंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट की स्वता मनोहर पर्रीकार आज फिल्डार आसा. हय. यू आर मेकिंग दॅट पॉयंट. काँग्रेसीचो जरी लिडर कोण ना दिसोंक ना म्हाका आतां मेरेन. मे बी हांव खंयच क्लासीस, पूण म्हाका मनोहर पर्रीकार 2-3 जाग्यार दिसला जो तांकां मेळोन गेला. स्वता भोंवता. हय. ओके महेश, थँक्स अ लॉट. कितें दिसता 70 जर क्रॉस जाली
त्याचो वाल्मिकीचो मुद्दो आशिल्लो देन इट इज अ डेंजर सायन फॉर यू. तुम्ही जर 65 to 70 भितर उरतात देन यू आर क्रुझिंग थ्रू इझिली, बट 70 क्रॉस जावप इज लिटल डेंजरस दिसता ना ना. 70 क्रॉस जावप हे बिलकुल डेंजरस दिसना. कारण जरी म्हटलं आम्ही सुज्ञ मतदार भायर सरला आणि भाजपान मतदार भायर काढला, हांगासल्या सुज्ञ मतदाराक सुद्धा खबर आसा की मतदान कोणाक करपाचें आहा तें. त्या खातीर आमी क्वायट कॉन्फिडन्स आसा. सुज्ञ म्हणटा तो तुमकांच तुम्ही आमकांच धरतात म्हणतात. तुमकांच धरतात. हय किशोर, कितें दिसता 70 खंयची कितली पर्सेंटेज वोटिंगाची जर क्रॉस जाली जाल्यार इट कॅन बी अ डेंजर सायन फॉर बीजेपी? फाटल्या 2 इलेक्शनाचो ट्रेंड पळयत गेल्यार 72% आणि 77% अशें बीजेपीचे आपले पणजी मतदारसंघाचें वोटिंग जाला. आतां हांव सुरवाती पासून येता. सुरवातीक जेन्ना तूं फोनो केलो हेच्या कडेन आमच्या लौकिका कडेन, हय तेन्ना लौकिकान सांगलें की टीबी कुन्ना जो बूथ आसा थंय 62% वोटिंग जाला म्हणून. बरोबर. टीबी कुन्ना हो एक बूथ आसा पणजेंतलो. आतां 30 बुथां पैकी म्हणजे 2009 पासून 30 जाले ते मतदानाचे. हय टीबी कुन्ना हो एकूच बूथ आसा ज्या बुथाचेर काँग्रेसीक चड मतां पडटात. आणि 2012 सालान जी विधानसभा जाली थंय टीबी कुन्ना बुथाचेर यतीन पारेखाक जास्त मतां पडली, एकूच बूथ अख्ख्या पणजेंतलो. आणि 2014 जी लोकसभा जाली थंय टीबी कुन्ना बूथ बीजेपी लीड जालो. पूण 50 ते 60 हो डिफरन्स आसा, समसमान मतां थंय पडटात. ह्या फावटी टीबी कुन्ना हो झुम्म करून डायरेक्ट आतां 62 सकाळच्याच हितून जर जालो जाल्यार कितें तरी वेगळें घडटा अशें म्हाज्या अंदाजान काँग्रेसीचो वोटर आपूण जावन भायर सरता. हय अशें दिसता म्हाका ह्या पयली प्राथमीक अंदाजानुसार. दुसरी गोष्ट प्रमोद अशी आसा की एज युज्युअल 70% मतदान जातलें. आतां 70च्या भायर जर 80च्या भायर जर मतदान जालें जाल्यार आमचो वाल्मिकी बाब सांगता तसो कितें तरी वेगळो वेव गोंयान आसा अशें मानपाक 80 क्रॉस जाल्यार इट इज डेंजरस. डेंजरस कोणा खातीर आणि कित्या खातीर ते हांव सांगूंक शकना, पूण हो निकाल कितें तरी एक वेगळो आसतलो. तरी वेगळेच जावपाक शकता. सदगुरू, व्हॉट इज युअर लायन ऑफ ज्या डेंजर लेवलाच्या वयर वचपाची वोटिंग पर्सेंटेज कितें? ना डेंजर लेवल अशें म्हाका दिसना. कारण 2012 77% जाल्ले आणि लोकसभेक 73 जाले. हे सगळे वोटिंग बीजेपी खातीरूच जाल्ले. दुसरें अशें दिसता की पणजेन काँग्रेसची जर संघटनात्मक बळ आशिल्ले तर आमच्यान म्हणूं येता आशिल्लें की जे भायर सरल्या ते तांचेय लोक आहा म्हणून. वेरेज तांचें संघटनात्मक बळ खूपच कमी पडटा. म्हणजे आयज सुद्दां खरें म्हणजे आजी माजी आमदार भोंवपा जाय आशिल्ले, तांच्यांनी बुथार तांकां दिलासो दिवपा जाय आशिल्लो कोण आसा जाल्यार. काही बुथांचेर अशी सिच्युएशन आसता की पोलिंग एजंट मेळना, थंय भुरगे दवरपाक मेळना. ही लोकसभेक काँग्रेसची स्थिती आशिल्ली. आतांय तातूंत खूब व्हडलो सुदारणा जाल्या अशें म्हाका दिसना. त्यामुळे भायर जे लोक सरता ते बीजेपीन वेळोवेळी सिद्ध केला की दे हॅव कॅपॅसिटी की लोकांक भायर आफोव काडपाचें आनी आपल्याक मतदान करपाक लावपाचें. कोण फोर्स करिना ताका, पण दे हॅव देर स्टायल ऑफ फंक्शनींग. काँग्रेस त्या बाबतीन कमी पडटा. त्यामुळे अधिक मतदान जाले ते भाजप विरुद्ध जातले अशें म्हणपाक वावना. कारण तो सिटींग MLA न्ही, कोण सिद्धार्थ. आणि असोय गोश्ट ना की पर्रीकरा विरुद्ध खूप पणजे राग आसा त्यामुळे लोक भायर सरल्या. अशी पर्रीकर काही फिगर नाही की खूप राग आसा त्यामुळे भायर सरल्या. त्यामुळे म्हाका 70 जावं किंवा 72 जावं ते एंटी इस्टाब्लिशमेंट किंवा ते एंटी बीजेपी वोटिंग आसा अशें दिसना. हांवें दोन क्विकली सांगता की प्रत्येक इलेक्शन हे विशयाक धरून इलेक्शन जाल्लें आसा. पयले तुमी 2000 हातून आमच्या जेन्ना 21 सीट मेळ्ळे हाका 2012 ते कित्या खातीर मेळ्ळे तर इट वॉज अ स्ट्रॉंग सेंटिमेंट एगेन्स्ट काँग्रेस. आणि तेन्ना अशें जाल्लें की कोणी फातर सुद्दां दवरल्यार ते निवडून येतलो आशिल्लो. इतलें जाल्लें की लोकांक तिडकीन सामके भायर सरिल्ले की एंटी काँग्रेस वोट्स. इट इज नॉट प्रो वोट, इट इज अ एंटी काँग्रेस वोट. यू शूड अंडरस्टँड. दुसरें जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें तेन्ना सगळ्यांक दिशिल्लें की काँग्रेसीन पॉलिसी पॅरालिसीस करून इतली वाट लायल्या देशाची की मोदी हॅज टू बी देअर एट द सेंटर. दॅट वॉज अ सो प्रत्येक हाका एक विशय आसता. आतांय बी एक विशय आसा पूण तो हांगा उलोवपाक जड वता एक वेळा. जड वता म्हणजे कारण सांगता तुमकां. देर हॅज बीन लॉट ऑफ टॉक अबाउट वॅन्डलिझम, घर वापसी, असल्यो खुबश्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा. आनी वी नो देर इज अ कास्ट फॅक्टर, देर इज अ रिलिजन फॅक्टर, देर इज अ ऑल दीस थिंग्स आर देर अँड पीपल आर टॉकिंग. आनी दबके हातून उलयतात, मोठ्या हातून कोण उलयनात. आणि हे आम्ही ग्राउंड सायलंट वोटिंग जावपाक शकता. एक्झॅक्टली दॅट इज वॉट इज. यू कॅनॉट रूल इट आउट. आता जरी काँग्रेसची वाताहत जाल्ली आसा तांचे कोणूच थंय जाग्यार ना हे ना, बट यू नेवर नो देर मायट बी सरप्रायझीस स्प्रिंगिंग अप. वाल्मिकी, व्हॉट इज द
डेंजर फॉर बीजेपी कितली पर्सेंटेज क्रॉस जाली की इन युअर ओपिनियन? No, even above 70 is a danger zone. इवन because अबाउट the- 70 इज अ डेंजर झोन. Yeah, I think so. Because it is not a very critical election on paper. पण 70%च्या वयर लोक आयले म्हणजे whatever was on paper has no value. People are thinking and talking about something different. So BJP should be sweating if it crosses 70%. इफ इट क्रॉसेस 70. Definitely. म्हाका एकच दिसता सुनील की सगळे जाण वेगवेगळे हे दितात पण एक गजाल थंय लौकिकय सांगता महेशय सांगता की तुमगे बाबडो कोणूच थंय दिसना. म्हळ्यार तुमी सरळ देवाचेर आनी मतदारांचेर सोडून दिला की आमी आनी त्रास काडपाना कितें तें जाता जाल्यार जावं नाल्यार जायना अशी अशी मुडा भितर बी तुमी केल्या. म्हाका तुका सांगपाचें म्हणल्यार हांव अग्री करता टू सम एक्सटेंट टू सद्गुरू ऑल्सो वॉट ही सेड की 2012 आनी 2014 मोर पर्टिक्युलरली लोकसभेक बुथाचेर खुबशे जाग्याचेर कमी पडले. आय अग्री. बट आज ती परिस्थिती ना. बुथाचेर आसा. ना बुथाचेर अजून दिसना म्हणटात. पोलिंग एजंटाचेर तुका पोलिंग एजंट्स आनी ते सगळे जाग्यार आसा. आतां ते क्रावड हाडपाचो आनी ते Leader. गोळा करपाचो लिडर आमचे एमएलए एक्स एमएलए जे मनशांक हांव ती नांवां डिस्क्लोज करूंक शकना कित्याक की आमचो दॅट इज अ डिफरंट थिंग. हांव तुका सांगता जे आमी पार्टीन जे डिझायन केल्लो डिझायन नॉट स्ट्रॅटेजी एक डिझायन केल्लो आनी एवरीबडी वॉज गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन ग्रुप एवरी ग्रुप वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्टन एरियाज एंड सर्टन ब्लॉक बेस्ड ऑन सर्टन फॅक्टर्स. सो आय कॅनॉट डिस्क्लोज इट ओवर हियर. बट देर इज अ कंट्रोल रूम सेटअप इन द PCC ऑफिस ऑल्सो एंड एवरीबडी इज वर्किंग एंड ऑल दोज पीपल आर ट्रायंग टू कॉन्टॅक्ट एंड गेट देअर पीपल आउट. आनी जशें तुमी म्हणटा की कोणूच बुथांचेर ना ते आय विल डिसअग्री दिस टायम. 2014 लोकसभा इलेक्शन आय कंप्लिटली अग्री. ती परिस्थिती आसली पण आज ती परिस्थिती ना. 2017 तर अजिबात आसची ना. व्हॉट इज द डेंजर मार्क फॉर काँग्रेस सॉरी बीजेपी? So I will not go on to what is the exact danger mark for BJP, but all these factors which were prevalent, especially हांव तुमकां सांगता हांव स्वता मनोहर पर्रीकरचो एक व्हडलो फॅन आसलो. ना अरे बरें आसलो इवन काँग्रेसीन आसतना सुद्धा आसलो. क्रियापद इम्पॉर्टंट आशिल्ले. पण जर ताजो जर कार्यकाळ आमी पळयत ओवरऑल कार्यकाळ पळयत जाल्यार म्हाका तरी दिसता की ताका ऑपोजिशनान दवरलो जाल्यार तो चड इफेक्टीव आसता. बरें म्हाका एकच गजाल सांग कितली वोटिंग पर्सेंटेज क्रॉस जातकीर तुमकां मातशी होप बीप दिसतली? हांव मातशी होपाचे हांगा प्रश्नूच येना कित्याक हांवें तुका सांगलें आय एम नॉट बींग ओवर कॉन्फिडंट. आय एम टॉकिंग टू यू अबाउट द सेम थिंग. मनोहर पर्रीकर जेन्ना ऑपोजिशनान आसता तेन्ना तो गव्हर्मेंटाक लायनीर दवरता आनी वेन ही हिमसेल्फ इज अ गव्हर्मेंट दॅट टायम यू कॅनॉट सी गव्हर्नन्स एनीवेर. बरें. सो पीपल गेट अप्रेस्ड. फायनल कमेंट्स प्रमोद बाब तुमकां केन्ना मातशी दुख जावपा लागतली कितली पर्सेंटेज क्रॉस जातकीर? न्ही दुखदूख जावपाचो प्रश्नच येना. सांगता म्हणजे जरी 75% जाली आनी 70 म्हाज्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे वोटींग जे आसा 80 क्रॉस जालें जाल्यार? ना हांवें फिलींग घेतला त्या प्रमाणे 80 जावचेंच ना वोटींग. वोटींग जे आसा हे 75 to 78 75 to 78 तेज्या मदीं उरूंक शकता. हय. त्यानंतर कदाचित ते 75च्या सकयल उरतले म्हाजो अंदाज हांवें फिलिंग्स घेतला त्या प्रमाणे. Okay. आनी तितके सुद्दां वोटींग जाले आसत जाल्यार BJP कॉन्फिडेंटली सांगता की आमचो सिद्धार्थ 80 जाल्यार मातशी दुख जातले. 80 जावचे ना जस्ट रुलिंग इट आउट. जावचें ना. हांव इतल्याचेर सांगता बीजेपीचे लिडर जेन्ना सारको अभ्यास करून बूथ वायज बी एनालिसीस करून जेन्ना अशे स्टॅटिस्टिक्स दिता तेन्ना खूब बरें दिसता. 80 जावचेच ना म्हणटा ते आनी 75 to 78 जरी जाले तरी इट इज यू आर कॉन्फिडंट ऑफ युअर विक्टरी. But it is the victory for Association for Democratic Reforms to get the maximum people. आय होप की अजून 4 वरां उरल्यान लोकांनी भायर सरचे. जाय ताका मत मारात पण मत मारात भायर सरून. हांव अशें म्हणना की प्रमोद बाबाचो अंदाज चुकचो बिकचो म्हण पण जितली चड मतदान जाता तितली लोकशाये खातीर बरें. ते वतनी 80% वयर वतनी 85% पावनी सगळ्याक बरें दिसतलें. बीजेपीकूय बरें दिसतलें इतली लोक भायर सरले म्हणून. इतले हांव सामकें कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता. इतल्याचेर थांबतात. परत जेन्ना वोटींग क्लोज जातलें ना 6 सुमार आमी परत अशेंच पॅनल घेवन लायव्ह तुमचे म्हऱ्या येतले आनी तेन्ना म्हाका दिसता एक्च्युअल बूथ वायज एरिया वायज एनालिसीस आनीक प्रभावी जातली. तेन्ना परत येयात. आमी हांगाच थांबतात सध्या. भायर सरात मतदान करात आनी पळयत रावात. प्रुडंट नमस्कार.